all across the world. So International Coastal Cleanup Day हे कोइन्साइड जावपाक गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ सायन्सीस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अँड क्लायमेट चेंज आणि बाकीचे जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट्स आसात तसेच स्टेट गव्हर्मेंट वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट्स आसात तांकां इन्वॉल्व करून 75 दिसाची कॅम्पेन सुरू जाल्ली. 5 जुलै पासून ही कॅम्पेन सुरू जाल्ली आणि ह्या कॅम्पेनीची जी शेवट आसा तो इंटरनॅशनल कोस्टल क्लीनअप डे जो जातलो 17 सप्टेंबराक त्या हाका कल्मिनेट जातलो. तर गोंय सरकारान ही थीम लक्षात दवरून बरेचशे प्रोग्राम त्या दिसा ऑर्गनायज केल्ले आसात. जवळजवळ गोंयचे 37 बीचीस हाजेर कवर जातले आणि 75 इयर्स आझादी का अमृत महोत्सव ह्या दरम्यान तांच्यांनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान 75 बीचीस सिलेक्ट केल्या ऑल ओव्हर द कंट्री. तातूंत गोंयचे 5 बीचीस आसा. नॉर्थ गोंयचो मिरामार बीच आणि सावथाक बायना बीच, बोगमालो बीच, वेलसांव बीच आणि कोलवा बीच अशें करून गोंयचे 5 बीचीस आसा. तर आमची जी कोस्टल जो क्लीनअप आसतलो दॅट विल बी ऑन ऑल 37 बीचीस ऑफ गोवा वेर करंटली आमी बीच क्लिनिंग ऑपरेशन्स घेतला आणि प्रत्येक बीचाचेर जे मेन फंक्शन आसतले ते मिरामार, कलंगूट आणि कोलवा आसतले. We will be organizing this event in association with the local panchayats, local municipal bodies as well as the local honorable MLAs of that area. आणि ह्या कॅम्पेनीन आमी स्कूल चिल्ड्रन जावं लोकल स्टेक होल्डर्स हांकां आमी इन्वॉल्व करतले. द होल थीम इज टू क्रिएट अवेरनेस अबाउट द इम्पॉर्टन्स ऑफ ओशन्स अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ क्लिनिंग अप ऑफ द ओशन अँड रिमेनिंग देम क्लीन बिकॉज एज वी ऑल नो a state like Goa majorly depends on tourism as a economy for its economic growth. आणि ताका लागून बीचीस क्लीन आसप इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टन्स. आणि हे हायलायट करपा खातीर द इम्पॉर्टन्स ऑफ ओशन अँड हॅव्हिंग अ क्लीन ओशन हे प्रोग्राम आमी 17 सप्टेंबराक ऑर्गनायज करतले. 8 वरांचेर प्रोग्राम सुरू जातले आणि जे स्टेक होल्डर्स आसा ते एकठांय जमतले आणि कोस्टल क्लीनअप आणि बीच क्लिनिंग ते घेतले. मेन फंक्शन जे मिरामार जातले थंय मान्य मुखेलमंत्री आसतले, त्याच्या बरोबर बाकीचे डिग्निटरीज, लोकल MLAs आणि सिनियर ऑफिशियल जातले. तशेंच कलंगूट बिचाचेर मान्य पर्यटन मंत्री आसतले आणि तांच्या बरोबर बाकीचे स्टेक होल्डर्स जावं लोकल सरपंच आणि लोकल MLAs ऑफ दॅट एरिया ते अटेंड जातले. आणि तिसरो जो फंक्शन आसतलो तो कोलवा बिचाचेर आसतलो. कोलवा बिचाचेरूय आमचे सिनियर मंत्री, एनवायरमेंटल मिनिस्टर आसतले, त्याच बरोबर GTDCचे चेअरमॅन आसतले आणि बाकीच्या बिचाचेर जशें की काणकोण, बायना बिचाचेर हांगाय आमी डिग्निटरीज, ऑनरेबल मिनिस्टर्स आणि लोकल MLAs थंय भाग घेतले. आणि द होल आयडिया इज टू क्रिएट अवेरनेस अबाउट द इम्पॉर्टन्स ऑफ मेंटेनिंग द बीचीस क्लीन आणि दिस इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव्ह. ताका लागून गोंयान एक मोठ्या प्रमाणात पाऊल फुडें घेतिल्लें आसता आमच्या मान्य मुखेलमंत्री आणि मान्य पर्यटन मंत्री हांच्या लिडरशिपा अंडर. आणि हो प्रोग्राम सक्सेसफूल जावचो हाजी एक पर्यटन खात्यातर्फे सगळ्यांक अपील आसा की मोठ्यातल्या मोठ्या संख्येन ह्या कार्यक्रमांक जमचे 17 सप्टेंबराक सकाळी 8 वरांचेर आणि त्या कार्यक्रमान भाग घेवचो, ह्युमन चेन फॉर्म करची आणि जेणे करून आमचे स्पेशली तरणाट्यांक हाजेर एक अवेरनेस जावचे की बरे क्लीन बीचीस आणि ते एनवायरमेंटल ताजो इम्पॅक्ट कसो आमी मिटिगेट करून आमी सस्टेनेबल कशें ग्रोथ जावप स्पेशली फॉर कोस्टल कम्युनिटीज हाजेर एक फोकस आसतलो. अशें म्हणून हांव मान्य पर्यटन मंत्र्यांक 2 शब्द उलोवपाक रिक्वेस्ट करता. एक मिनिट यार, चलो वो फोटोग्राफ चलो लगाता हूँ. इंटरनॅशनल कोस्टल क्लीनअप डे 17 सप्टेंबर हो मनोवपा खातीर गोंय सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ सायन्स, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज, द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आणि डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांच्या संयुक्त विद्यमानान आमी क्लीन कोस्ट सेफ सी, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर हो प्रोग्राम करता आणि आमचो बाब निखिल हाणें पुराय कार्यक्रम तुमकां एक्सप्लेन केला. आमच्या ह्या कार्यक्रमाचे खरे येजमानी आणि टुरिझम डिपार्टमेंट हो कार्यक्रम पुराय कोस्ट बेल्टाचेर राबयता. हो कार्यक्रम गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्या संयुक्त विद्यमानान करता आणि हो कार्यक्रम कशा पद्दतीन पुराय गोंयांतल्या आतां पर्यंत आमी 37 बिचीसाचेर म्हणजे आमी बीच क्लिनिंग मॅनेजमेंटाच्या मार्फत बीच क्लिनिंग करता
हांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन हो कार्यक्रम करपाचो आसा. आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान हांव गोंयांतल्या सगळ्या NGOक आव्हान करता, गोंयांतल्या सगळ्या म्हज्या तरणाट्या भाव भयणीक आव्हान करता की तांच्यांनी की स्वच्छ सागर सुरक्षीत सागर ह्या कॅम्पेनिंगान 17 सप्टेंबराक सकाळी 8 पासून 10 पर्यंत आपली 2 वरां ह्या स्वच्छ सागर सुरक्षीत सागर ह्या कॅम्पेनिंगान दिवची आणि सगळे गव्हर्मेंट सर्वंट मॅक्झिमम ह्या कॅम्पेनिंगात भाग घेतले. पुराय सगळे जाण त्या दिसा बिचार आसतले. सकाळी 8 वरांचेर आमी जे 37 बिचीस नोंद केल्या त्या 37 बिचीसाचेर सगळे प्रत्येक भागातलो त्या भागातलो आमदार त्या भागातलो मंत्री वो इनिशिएटिव्स घेवन त्या दिसा सकाळी फुडें 8 त्या बिचाचेर पावतलो आणि 8 ते 10 पासून तो बीच पुराय क्लीन करतलो. बीच क्लीन करपा खातीर आमी म्युनिसिपालिटी आसतली, आमची पंचायती आसतल्यो, हांकां सगळ्यांक ह्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतून कळयता की तुमी सगळे जाण ह्या कार्यक्रमात सहभागी जावचे. विदीन अ शॉर्ट स्पॅन हो कार्यक्रम आमी आयोजन केला म्हणून पर्सनली डायरेक्टली पंचायतीक कदाचित लेटर मेळूंक ना आसतलें, म्युनिसिपालिटीक कदाचित लेटर मेळूंक ना आसतलें म्हणून कोणीच रावचें न्ही. तर हो सरकाराचो कार्यक्रम म्हणण्या पेक्षा हो आमचो कार्यक्रम. गोंय हे सातत्यात आमी पळयता पर्यावरणा खातीर आनी खास करून बिचा खातीर वळखलें वता आनी तो बीच जर आमी क्लीन दवरलो, सेफ दवरलो ओके जाल्यारूच आमच्या कडेन पर्यटक चडांत चड पर्यटक येतले आनी टुरिजम गोंयांत चडांत चड येवपाक जाय. हाज्या खातीर स्वच्छ आनी सुंदर बीच दवरपा खातीर ही कॅम्पेन ही गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ह्या दोनूयच्या वतीन आमी राबयता. त्या खातीर गोंयांतल्या सगळ्या कोस्टल बेल्टांत रावपी सगळ्या लोकांक हांव आव्हान करता की लेटस 2 वरां आमी बिचार स्पेंड करुया, बीच क्लीन करपा खातीर एक अवेरनेस करुया आनी निखिलान जशें सांगलां तशें आमी पुराय म्हणजे 8 ते 10 पर्यंत बिचार रावतले आनी स्पेसिफिकली 9 वरांचेर एक ह्युमन चेन फॉर्म करुया. आमी सगळे युनायट आसा, आमी सगळे एक आसा, हें गोंय आमचें आसा, हे बीच आमचें आसा, हे बीच सगळ्या खातीर सेफ बीच आसा. हीच मॅसेज आमकां सगळ्या लोकां पर्यंत दिवपाक जाय. खास करून रोटरी क्लब, लायन्स क्लब ह्या सारकिले सगळे क्लब्स गोंयांतले हांच्यांनी हितून पार्टिसिपेट जावचे. TTAGन आमकां तेंको दाखयला. TTAGची सगळीं हॉटेल्स ह्या कार्यक्रमांनी आमकां पार्टिसिपेट जातले. शॅग ओनर्स गव्हर्मेंट आसतले, प्रायवेट आसतले, ह्या शॅग ओनर्सांनी आमच्या बरोबर येवचे. आमचे मिनिस्ट्री ऑफ द फिशरीज मिनिस्ट्री नुस्तेकार भाव ह्या आमकां हितूंतल्यान भाग घेतले. ह्या पद्दतीत ज्यो कॅप्टन ऑफ पोर्ट आसतले सगळ्यो मिनिस्ट्री सगळे ऑफिसर्स ह्या 2 वरां खातीर आमच्या त्या बिचाचेर सगळे जाण सदोदीत खंयच्या ना खंयच्या बिचाचेर 37 बिचा पैकी सगळ्या बिचांचेर अवेलेबल आसतले. आमकां एकाच दिसा सगळ्या जाणांक मॅसेज दिवपाक जाय गोंय हे टुरिस्टीक स्टेट आसा आनी ह्या टुरिस्टीक स्टेटांत आमी जशें म्हणटा सन, सँड आनी सी ही आमच्या खातीर सातत्यात नैसर्गीक देण आसा आनी ही नैसर्गीक देण आमी जर त्याच पद्दतीर टिकोवन दवरले आसत जाल्यार आमचें टुरिजम आनिकूय बी म्हणजे दिसान दीस वाडटलें आनी तेच वाडोवपा खातीर परत एकदां इंटरनॅशनल कोस्ट क्लीन अप डे ह्या निमित्तान क्लीन कोस्ट सेफ सी हो कार्यक्रम आमी थारायला आनी ह्या कार्यक्रमांत आमच्या सगळ्या पत्रकार भावांनी बी त्या बिचार पार्टिसिपेट जावचे हें हांव आव्हान करता. तुमी सगळे जाण त्या दिसा सगळे जाण कवरेज सोड त्या कार्यक्रमांत पार्टिसिपेट जातले. ह्या बीच क्लीन करपा खातीर लागपी सगळे इक्विपमेंट आमच्या क्लीनअप करपी ज्यो एजन्सीज आसा तांच्या मार्फत बिचार अवेलेबल आसतले. आमी डायरेक्टली गेल्या पुरो आमचे प्लास्टीक बॅग, हँड ग्लोव्ज बाकीच्यो सगळ्यो गजाली त्या बिचाचेर थंयसर अवेलेबल आसतले आनी तुमी सगळ्यांनी कवरेज दिवचीच. त्याच बरोबर गोंयचे बीच कितले क्लीन आसा हाजी मॅसेज जगभर वचपाक जाय म्हणून तर इंटरनॅशनल कोस्ट क्लीन अप डे आनी हो सगळो कार्यक्रम आमी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या वाडदिवसाच्या दिसा करता हें प्रामुख्यान म्हत्वाचें आसा. त्या खातीर आमी परत एकदां म्हणजे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान सेवा सप्ताह म्हणून वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजन केल्यात. बट सुरवातीच्या दिसा आमी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ सायन्स आनी आमची मिनिस्ट्री ऑफ टुरिजम ह्या दोनांच्या वतींनी म्हणजे माननीय प्रधानमंत्री वाडदिवसाच्या निमित्तान गोंयचे बीच हे स्वच्छ सागर सुरक्षीत सागर ह्या कॅम्पेनिंगाच्या सकयल आमी लोकांक दाखोवपाक सोदता की गोंयचे बीच हे क्लीन बीच, सेफ बीच. आमी से नो टू ड्रग ही कॅम्पेन ह्या निमित्तान आमी राबयतले. वेगवेगळ्या बिचाचेर वेगवेगळे आमचे NGOs, वेगवेगळे ऑर्गनायझेशन्स, वेगवेगळी डिपार्टमेंट्स, वेगवेगळ्यो मिनिस्ट्रीज वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो मॅसेजीस ज्यो मॅसेजीस आमी म्हणटा की पर्यावरणा खातीर पुरक आसा, टुरिजमा खातीर आमकां एट्रॅक्ट करपाक जाता
ही सगळी मेसेज आमकां जगभर दिवपाक जाय. त्या खातीर समेस्त गोंयकारांक हांव आव्हान करता, कसलोच भेदभाव न दवरता तांच्यांनी ह्या कॅम्पेनिंगांत सहभागी जावचें आनी सरकाराक सहकार्य करचें. थँक्यू. चलो. इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे 17 सितंबर को हम स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर क्लीन कोस्ट सेफ सी ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गोवा गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ गोवा की तरफ से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे जो 17 सितंबर है, हमने पूरे गोवा में 37 बीचेस पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया है. खास आयोजन मिरामार बीच, कलंगुट बीच, कोलवा बीच पे रहेगा, जहाँ पे हमारे टूरिज्म मिनिस्टर कलंगुट में रहेंगे, मैं खुद मिरामार बीच पे रहूँगा और कोलवा बीच पे एनवायरनमेंट मिनिस्टर मिस्टर नीलेश काबराल रहेंगे. बाकी सभी बीचेस पे एक कार्यक्रम होगा. सभी जगह के हमारे मिनिस्टर्स, एमएलए विल हेडेड द प्रोग्राम. पंचायत, म्यूनसिपालिटीज सभी को हमने आह्वान किया है, सभी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें. गोवा में से सभी एनजीओज, जितने सारे एनजीओज एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, सोशल वर्क में काम करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, बाकी सभी जो बच्चे जिनके एग्जाम नहीं है उनको हमने आह्वान किया है कि बीच पे आ जाए. गोवा के सभी लोगों को और गोवा के जो सभी टूरिस्ट गोवा में आए हुए हैं, 17 तारीख को सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक हम बीच क्लीन करेंगे और मैसेज दे देंगे कि गोवा के बीचेस आर क्लीन बीच, सेफ बीच है. और गोवा में जो कोई आता है सन, सैंड और सी, इसके लिए ही आगे आते रहे, यही मैसेज देने के लिए से नो टू ड्रग, ये मैसेज हमें लोगों को देनी है. गोवा इज नोन ओनली फॉर द टूरिज्म और टूरिज्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ जाए. 8 से 10 बजे तक 9 बजे हम ह्यूमन चेन फॉर्म करके मैसेज देंगे कि गोवा इज एन सेफ डेस्टिनेशन फॉर द टूरिज्म. थैंक यू. सांग रे तुझं अनिल सांग. मैंने पहले ही कहा है कि लास्ट 8 दिन से जो कैंपेन चल रही है, अब कितने बहुत जगह से रेड किया है, बहुत लोगों को अरेस्ट किया है या अंडर द एनपीडीएस ऑल्सो 3 लोगों को तो अरेस्ट कर चुके हैं. और लास्ट से मुझे लगता है कि जो ड्रग कंज्यूम करते हैं उनको भी हम अरेस्ट कर रहे हैं. पार्टीज, जो पार्टीज यानी जहाँ पे हमें शक है कि यहाँ ड्रग्स मिल सकता है, वो सभी पार्टीज रेड कर रहे हैं. गोवा में कभी भी ड्रग्स को थारा नहीं मिलेगा, ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ. तू तेका सांग आनी दी म्हणून सांग म्हाका. ओके, थँक्यू.